GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao. In collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार. गोवा टुडे दत्तराज नायकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. बीजेपीचो सध्या एकला चलो युतीचेर सध्या विचार ना. वेंचणूक तेंकता तशी आजी माजी आमदारांचे तिकेटीक दावे. पक्षांत पेच. कार्यकारिणीत शक्ती प्रदर्शन. अध्यक्ष धुकलता संसदीय समितीचेर. फामाद पार्टी डेस्टिनेशन टिटोस गुटलायता म्हूण खवदळ. ऑफिसरांच्या कारभाराक विटून रिकीचो पोस्ट. टुरिझम मंत्री म्हणटा टिटोस मोठो ब्रँड. मायकल फिट्टल्यांचेर एक्शनीक तयार. भारताच्या नकाशाचे किजील ट्विटराचे आंगलट. इंडिया एमडी न्यूज हेडाचेर यूपीत FIR. खवदळ पडल्या उपरांत ट्विटरान नकाशो केलो सारको. केस चालूच. WRDचो म्हादय सेल विस्वासू प्रामाणीक अधिकाऱ्यांचो आसतलो. मंत्री म्हणटा अणभवी गोंयकार अधिकाऱ्यांक घेवन कमिटी बॅलन्स करतले. केस स्ट्रॉंग जातली. मडगांवां रावणफोंड एक्सिडेंटात एकलो आत्ताक सोंपलो. ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो. गाडी ठोकली. पार्क केल्ल्यो स्कूटरी. रिक्षाक ड्रायव्हर गेलो. तीग जखमी. आनी केरी 70 दोन फामिलीचे जाग्यावेल्यान पेटले. झगडी व्हायरल. कोयते दाणे फातर हाताक कितें मेळटा तें घेवन केस्तांवां. पुलिसांनी तिगांक उडयले भितर. थोड्यांक जामीन. सत्तरी सुल्ला प्रमाण साठऱ्याय भुरग्यांचे ऑनलायन शिक्षणाचे हाल. मोबायल रेंजीक दिसपट्टी 15 ते 16 किलोमीटर धांवपळ. विटून भुरग्यांनी टॉवर नाशिल्ले BSNLचेर धडक. बीजेपी सध्या स्वबळार वेंचणुकेचें उलयता. युतीचेर सध्या तरी विचार ना म्हूण प्रदेशाध्यक्ष सांगता. बीजेपीचे तिकेटीक आमदारां बरोबर आदले आमदारूय फेटे बांदूंक लागिल्ल्यान दावे रुसवे फुगवे सुरू. तानावडे म्हणटा पक्षाचें बरें चल्लां म्हूण खंय चड दावेदार. तिकेटी संसदीय समिती थारायतली. कोविड चक्रीवादळाचे परिस्थितीत बरें काम केलें म्हूण मुख्यमंत्र्याची तुस्त. पार्टी जशी व्हडली जायत वता तशें इच्छुकांची गर्दी वाडटा आनी तातूंत पळय कशें जाता प्रत्येकाक तिकेट मेळपाक जाय म्हण दिसपाक कांय हरकत ना. आमची ओपन चॅलेंज आसा विरोधकांक. कोविडाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदीजीन जे कितें गोश्टी केल्ले आसा आनी गोंय सरकारान आज कितें आसा गोंयान उलोवपाक सगळ्यांक इजी दिसता पण सबंद देशभरा भितर गोंयान जी ट्रिटमेंट मेळ्ळी पळय इतल्यांनी खंयच मेळूना. गोवा मेडिकल कॉलेजींतले 450 बेडाच्या हॉस्पिटल थंय जे फॅसिलिटी आसा थंय 900 लोक न्हिदयले. तो व्हिडिओ व्हायरल केलो पण तो जर व्हिडिओ जर असो व्हायरल केलो थंय जर तेणें सांगिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजान मिनिस्टरान म्हणलें की 450 बेडी भरले आतां सगळ्यांक घरा धाडात म्हणून जाल्यार मागीर कितें जावपाचें. आमी विचार करपाक जाय की दीस इज अ बॅड सिच्युएशन. त्यामुळे एज आमी तांकांय चूक म्हणना ते एज अ लीड ऑपोजिशन म्हणून तेंच्यांनी ते उलयतलेच न्हय रे. अशें आसा तूं दोन दिसतना हांव पळयता आसतना ती पॉजिटीव सायन अशें पळयता कारण इच्छूक ज्या वेळार वाडटा हाचोच अर्थ म्हजे पार्टीचें काम हें सकयल पर्यंत बरें आसा अशें हांव समजता. त्यामुळे हांव पळयता आसतना तें पॉजिटीव दृश्टीन पळयता. पण फायनली कशें आसा निवडणूक आसल्या कारणान केन्ना कितें एखादें डिसिजन वयर सकयल कितें आसता तें काही वेगळी गोश्ट पण आजच्या वेळार तरी आमी स्वताच्या ताकदीचेर इलेक्शनाक वतले. वेंचणुकेक 9 म्हयने उरल्यात. पेडण्या सावन काणकोण मेरेन पक्षात दावेदारीचेर शक्ती प्रदर्शन सुरू. पक्षाचे कार्यकारिणीची ताकतिकेची बसका. प्रभारी CT रवी व्हर्च्युअली हाजीर. बसकेत पार्सेकार परुळेकार धरून कितलेशेच आजी माजी मंत्री आमदारांचे तिकेटीक दावे. आय हॅव फेथ इन हायकमांड म्हटलं. पण पार्टी कितें डिसिजन घेता ते मान्य आसतलें अर्थात न्ही ते कितें आसा तर आनी पार्टी सिटींग MLA बरोबर घेवं जाय तुमचो हे पळय ते तूं जर तर हे कित्याक आतां सद्या पार्टी इम्पोर्ट करूनच ग्रो जाले न्ही.
म्हणजे आमकां तूं कांयच क्रेडीट दिना ना चडशे आमदार हे पळय इम्पोर्ट करून सरकाराक केला पूण इम्पोर्ट करून ग्रो जाले हें हांव मानपाक तयार पयलींच पूण पक्ष वाडपाचे वेगळे लिडर आसात पळय ते बसले ते खरेंतले तुम्ही कितले कॉन्फिडन्स आहा की बीजेपीच्या पॅनलाचेर तुमकां परत तिकेट मेळटली कारण आयज गणेश गांवकारूय आशिल्ले मिटिंगेक आता विषय उरता तो तिकेटीचो भारतीय जनता पार्टी जे डिसिजन घेतले ते म्हाका मान्य आसा तुम्ही हेका जाले कशे पळयता विनय तेंडुलकर तेंच्यानी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑफिस ओपन केलें बरो मित्र विनय भाई आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिस उगडी करता ते राज्यसभेचे खासदार आसा MP लाड फंडांतल्यान जायती कामां घेतलेली आसा त्यांनी ट्रस्टी ओपन केल्लो आसा त्या कारणान ते आमच्या मतदारसंघाक आमी एकजूट आसा सगळे आमचे भितर मतभेद काय ना आणि बऱ्यापैकी हांव वेलकम करता म्हणजे आमची मतदारसंघ अनेक ऑफिस जातले आणि माझ्या शेजाराक माझे थंयच ऑफिस तेंच्या ऑफिसा सायडीक तुम्ही कॉम्पिटिटर अशें पळयना ना बरें काम जातलें आणि MP लाड फंडांतले खुबशीं काम जावपाचें आसा आमच्या गेल्या इलेक्शनाक म्हाज्या विरुद्ध कोणी कोणी षडयंत्र केला कोण कोण वावुरल्या आणि कशें उडयला हें तुमकां खबर आहा जग जाहीर आहा पक्षाकूय खबर आसा सो पक्षान म्हाका सांगलेली आहा तयारी कर म्हणून आणि त्या प्रमाणे नेटान तयारी केली आहा आणि काम करीत आहा फुडल्या समयने करया आणि सालेगांव मतदारसंघ जिखता हे तुमकां आतांच सांगता मुख्यमंत्री सावंतान कोविड महामारी आणि चक्रीवादळाच्या परिस्थितीत बरे काम केला म्हणून कार्यकारिणीची ठराव घेऊन राजकीय ठरावात सरकारान जे सगळे कोविड मॅनेजमेंट आणि बाकीची सगळी कामां केल्या त्याबद्दल सरकाराचे अभिनंदन केलें आणि ताज्या उपरांत केंद्र सरकाराच्यो विविध योजना लोकांपर्यंत पावोवपाचो संकल्प मानला गेलो लोकांनी ZP पालिका वेंचणुकेत बीजेपीक कॉल दिलो म्हणून उपकार विरोधकांनी खंय बदनामीचे राजकारण धरला ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोयचे फामाद पार्टी डेस्टिनेशन टिटोस बंद करपाचे घोषणेन खवदळ सरकारी अधिकारी एका सारखे पिट्टात म्हूण खंय परवडना पात्रांव रिकीचो सोशल मिडिया पोस्ट पर्यटन मंत्री बाबू म्हणटा टिटोज टुरिझमाक मोठो ब्रँड असले ब्रँड जाय मायकलाच्या मतदारसंघात हे क्लब चलतात तो म्हणटा खंयचे अधिकारी पिट्टात ते सांगचे एक्शन घेता CMन प्रकरण मायकलाक दिला एकोणीसशे 71 सावन टिटोज क्लब चालू आसा मोठे सेलिब्रिटी आसूं फामाद DJ गोयकार टुरिस्ट सगळ्यांचेच हे पार्टी डेस्टिनेशन सरकारी अधिकारी त्रास करता पिट्टा म्हणून पात्रांव रिकीन सोशल मिडिया पोस्टार जाहीर केले रिकीक प्रुडंटान गाडपाचो यत्न केलो तो कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना ताणें पोस्ट घाला ताचे वयल्यान कळटा ताणें विटून गोंयच्यान बिडकी कवळ्या मुख्यमंत्र्यान प्रकरण काढून मायकलाक दिला मायकल खंय रिकी कडेन उलयतलो रिकीच्या पोस्टा प्रमाण CRZ पंचायत BDO काय सरपंच उपजिल्लोधिकारी आणि बाकीचे काय अधिकारी ताका त्रास करता म्हणून कळटा काय दिसा फाटी ताणें उपजिल्लोधिकाऱ्या आड पोस्टूय घातिल्लो मायकलाच्या मतदारसंघान रिकीचो क्लब रिकी खंय ताचो इश्ट कोण पिट्टा जाल्यार मायकल खंय एक्शन घेवंक तयार तो म्हाजो मित्र इज माय व्हेरी व्हेरी क्लोज फ्रेंड आय ऑलवेज सपोर्टेड हिम for Tito's, for his clubs, members, restaurants. Authority in the it is a brand, and I am the only person who told him not to sell. And if you are selling, sell a small percentage, 30-40%. Keep the larger stake with you. But today he has made up his mind. I don't know why. I think you are the best person to ask him. And if anybody has harassed him, he should tell me the name. And we will take action. If anybody from our departments have harassed him. No, that's a kind. Panchayat is very close. A question that only he can answer, specifically which, because it's different departments that he has captured now. What problem he has that he'll have to see. But I know and I'm aware that there were some individuals who had put cases against him in terms of CRZ. Some issue was there, that is I'm aware. Because Panchayatin pasun yelle. So some CRZ issue, some people had put against some cases against him, that I'm aware. But apart from that, which department and who's harassing, that is a question that only Ricky will be able to answer. गोयान एखादो टुरिस्ट आयलो आणि ह्या क्लबांनी वचूंक ना अशें जावप मुश्कील टुरिझम मंत्री बाबू म्हणटा टिटोज मोठो ब्रँड गोंयकारांचो ब्रँड गोंयच्या टुरिझमाक असलो ब्रँड जाय
तुम्ही ऍक्शन घेतले म्हणता, तुम्ही येत जाल्यार तुमचे कडेन येयलें हांव तेजें आयकून घेतलो आनी तेजें जातालो बरें जातालो, कारण तेजें एक टुरिजमाक एक तरेचो हें आसलेलो, बूस्ट दिल्लो आनी हर एक भितर नांव आसलें तुमकां दिसता हांगा बी आनी देशान बी आनी वर्ल्डान पावलें. तेजे अन्याय जालो असो दिसन तुमकां? म्हाका कांय खबर ना. पूण तुमी आयज एज अ टुरिजम मिनिस्टर, आयज येदो व्हडलो ब्रँड जेन्ना वता तेन्ना एज अ टुरिजम मिनिस्टर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसची ना? एज ए गोंयकाराचो ब्रँड तो. टिटोज ब्रँडाक लागून बागाची एक लेन टिटोज लेन म्हणून वळखतात. कितलेशेच जाण ह्या ब्रँडाचेर पोट भरता. रिकी टिटोजाची बिडगी कवळून चल्लो, तांच्या कपलाक आटयो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. WRDचो म्हादय सेल प्रामाणीक आनी विस्वासू अधिकाऱ्यांचो आसतलो. सेलात रोखडोच बदल करतले म्हूण WRD मंत्री फिलीप नेरी उलोवन दाखयता. म्हादय केस चालू आसतना म्हादय सेलात मूळ कर्नाटकी इंजिनियरांची भरती आनी म्हादयचे केसीचेर प्रुडंटान खासा रिपोर्ट केल्लो. WRD मंत्री ताचेर उलयलो. सरकार खंय केस स्ट्रॉंग करूंक सोदता. Seriousness of Madhai, government will decide to put experienced and undoubted officers. It's a team of officers, including the lawyers. So government will take a conscious decision. Government will not take a hasty decision as regards to constituting a Madhai cell. म्हादय केस सेन्सिटिव्ह आणि निर्णायक पावंड्यार आसतना गोयच्या WRDच्या म्हादय सेलात 9 इंजिनियरांतले 8 मूळ कर्नाटकी. ह्या आदी कर्नाटकी इंजिनियरान रिपोर्ट लीक करपाचे प्रकार घडल्यात. मंत्री म्हणटा वास्तव मतीन धरून म्हादयची केस स्ट्रॉंग करपाच्या दिशेन काम चल्ला. बॅलन्स हाडटले तुम्ही? It's a team of officers, not an officer who will in charge. Because it's a government duty, no? It's a government responsibility to constitute that cell. आतापर्यंत कर्नाटकाचेच मेन आहा तितून बॅलन्स येतलो काय म्हणून? Definitely. मॅक्झिमम गोंयकार येतले. There will be no doubt in the minds of the people as regards to Madhai issue. रिकॉन्स्टिट्यूट रोखडे करतले. CME minutely they examine करता. And CM will take a right and conscious decision. We are in the process of examining all the factors for the constitution of this Madhai. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. मडगांवां रावणफोंड एक्सिडेंटात एकलो आत्ताक सोंपलो. गाडयेच्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आनी ताणें गाडी पार्क केल्ल्यो स्कुटरी आनी रिक्षाचेर मारली. एक्सिडेंट पळोवपी थळावे सांगतात गाडयेचो ड्रायव्हर आत्ताक गेलो. गाडयेंत आशिल्ले बाकीच्या 3 जाणांक मार लागला. तांकां हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात. सोंपला तो साश्टीचो वर्नन फेर्नांडीस. रावणफोंडच्यान तो येतलो पळय स्पिडीन येयलो तो. मागीर थिंगा एक मुखार ब्रेकर आसा तो ताका कितें जालें खबर ना. थिंगा आबूज जालो. सारकें येवन थिंगा रिक्षाक पार्किंग आसलेलें. सामकें फास्ट येतात म्हळ्यार आमच्या ते शॉपा मुखार आमची गाडी आसलेली एविटर आनी सामकें येवन ते लायटींग काम मारला. लायटींग कामां मारून मागीर ते सीट माट आसा स्वस्तीक सीट माट मागीर थिंग भितर घातली आनी सामकें ड्रायव्हर कितली जाणां आशिल्ले गाडयेन? कितली जाणां आशिल्ले? 4 जाणां आसले. ड्रायव्हरा मार लागला? ड्रायव्हरा मार लागला. ड्रायव्हर काय आनी तो भुरगो आसलो ताका मातशें मार लागला. बायल आसलेलो आनी एक आसलेलो 40 years आसलो ताका मातशें मायनाक मार लागला. तूं कित्याक लागून येयल्लो हांगा? म्हाज्या शॉपान. ओके. तुगे गाडी काबार जाली? म्हागे गाडी काबार जाली. हांवें पार्किंग केल्लें दुकाना मुखार आसलेल्या गाडी सामकें डॅमेज. भारताच्या नकाशाचें किजील ट्विटराचें आंगलट. नकाशो फोडून जम्मू आनी लडाख भारतांतल्यान कडेक. ट्विटरान हे आदीं असलें किजील केलां. रिपीट ऑफेंडर म्हूण UPत FIR. ट्विटर इंडियाचो MD मनीश महेश्वरी आनी न्यूज हेड अमृता त्रिपाठीचेर FIR. खवदळा उपरांत ट्विटरान नकाशो सारको केलो. असल्या गुन्यांवांक अर्थीक दंड आनी 7 वर्सां ख्यास्त. आतां कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळुया. Are you suffering from asthma and want an instant cure?
visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. सरकारान भुरग्यां खातीर ऑनलायन शिक्षणाची अर्द काडली खरी, मात नेटवर्काच्यो हजार कटकटी. गांवांनी भुरग्यांक घश्टे. 70 सुल्ला प्रमाण वाळपय साट्याय भुरग्यांचे सापूच हाल. फक्त BSNLचेच नेटवर्क, तातूंत सिग्नल सोदूंक 15 ते 16 किलोमीटर यो वच करपाचे धगचपाटे. विटून भुरग्यांनी वाळपय BSNLचे धडक. 2 दिसात उपाय काडना जाल्यार खंय आंदोलन. 2 वर्सां जालीं कोरोनाचे, पूण नेटवर्क ना. ऑनलायन केला बरें सगळें डिजिटल, पूण नेटवर्क ना. भुरगे कशें शिकतले? आयज इतले पंचायती लेटर दिले. आयज हांगा BSNL ऑफिसार दिले आमी. आयज तेंचे लेटर दिला. आयज ते म्हणटा करता. सगळे जाण फक्त करता म्हणटा. 2 वर्सां जालीं करता म्हणटा. केबल ओडटा म्हणटा. पोरूच्यान तेंचें काम चालू आसा. केबल ओडटा म्हणटा. आतां डिसेंबर म्हटल्यार स्कूल सोंपपाक येतलें. डिसेंबर बिफोर ते 19 डिसेंबर करता म्हणटा. आतां बिफोर 19 डिसेंबर म्हटल्यार जालें कितलें? आनी 5-7-8 म्हयने तरी उरला न्हू. आतां आमी 10th मागीर 11th आमी कितें म्हणून करपाचें? नेटवर्क ना. आमकां 16 किलोमीटर चलत येवचें पडटा. ट्रान्सपोर्ट ना सारको. सकाळीं कोण कामाक वयता तेजे वांगडा 7 सुमार येता. 7 येयले 10 क्लासीस स्टार्ट जाता आमच्यो. तो पर्यंत आमी बसून रावता. मागीर घरा कशें वचपाचें? 15 दीस जाले पंचायतीन लेटर दिला. CMक धाडला म्हणटा. CMचे रिप्लाय कितें येयला आमकां काय सांगीत ना कोण. तर हांगासरल्या ऑफिसराक फोन केलो तर आमकां येता म्हणून सांगलें, पण अजून येवंक ना. BSNLचो ऑफिसर म्हणटा खाजगी कंपन्यां बरोबर टायअप करूं येता, मात कंपनीच तयार ना. नव्या टावराचो प्रस्ताव घालता. टावर आसा न्हू, एकदां 100 युजर लेट जाले न्हू तेचेर की मागीर स्पीड सारकी कमी जाता. ऑलरेडी आतां रियल टायम आमच्या ऑफिसान चॅक केल्यार आतां युजर आहात तितून. चडशे विलेज आमचे वाळपय, नगरगांव, ठाणे BSNLूच आसा. हांगा प्रायवेट ऑपरेटर आमी शेअरिंग करूंक रेडी आसा, पूण कोण येना. जियो ना वोडाफोन. आमी आतां तुमी एप्लिकेशन दिलां तें आमी हेड ऑफिसाक फॉर्वर्ड करतले आनी न्यू टावराचो प्रपोजल दितले तांकां. प्रुडंटान सोमारा रिपोर्ट केल्ले ते 70तले सुर्लाची तीच गत. आतां BSNL प्रस्ताव घालतले केन्ना आनी टावर उबो जातलो केन्ना? तो मेरेन कावळे म्हातारे. भुरग्यांच्या दिसपट्ट्या धकचपाट्यांचें कितें? प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. BJPचो म्हणयारो उर्फान मुल्लाचे स्कुलांनी खंय गौडबंगाल. हेडमास्टर, प्रिंसिपल, टीचर पोस्टांक अपात्र. बनवेगिरी करून सरकारी ग्रांट्सांचेर मुल्ला स्कुलां चलयता म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. ताचे आड विजिलन्सांत कागाळी. उर्फान म्हणटा आरोपांक अर्थ ना. गोवा फॉरवर्डाचें कारस्थान. तो आपलें सोडून विजयाचें स्कुलांनी कितें चल्लां तें उस्तुपाचें उलयता. अंजुमान इस्लामुल मुसलिमीन आनी हस्नो सहारा मिडियम स्कूल ह्या इस्कॉलांनी प्रॉपरली क्वॉलिफायड नासतना त्या टिचरांचो अपॉइंटमेंट जाल्लो आसा. ह्या इस्कॉलांचो हेडमास्टर जावन आसा उर्फान मुल्ला आनी त्याच इस्कॉलाची हायर सेकंडरी सेक्शन पळय आहा प्रिंसिपल जावन आसा ताची गोरकान. आनी होच उर्फान मुल्ला जो जावन आसा BJPचो स्पोक्स पर्सन, डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन हाचो डायरेक्टर. तिणेन विजिलन्स डिपार्टमेंटाक एक पत्र बरयला. देयरफॉर इट इज क्लियर that the school bar employee with an intention to defraud the government has submitted fake certificates. चल्ला ते खरें काय विचारल्यार मुल्ला विजयाच्या स्कुलांतलो कारभार एक्सपोज करपाचें उलयता. तेंचेर जें एलिगेशन केलां तें एलिगेशन इज कंप्लिटली बेजलेस. ह्या खानाच्या फाटल्यान फायनान्सर आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे स्वताची 2 स्कुलां आसा, शिशुकून क्रिसन आनी तिसरें जें आसा गोवा फॉरवर्ड स्कूल म्हणून. ह्या तिनूय स्कुलांनी जें कितें चल्लां, विजय सरदेसायान आनी आपल्या बायलेचें जें कितें थंय केलां ह्या प्रकारान ताणें थंय पयलीं क्लियर करचें. 2 दिसांनी हे स्कुलांनी कितें रिक्रुटमेंट प्रोसेस कसो जाला, आय एम गोइंग टू एक्सपोज हिम. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. केरी 70 2 फामिलींचे जाग्यावेल्यान पेटले. झगडी व्हायरल. कोयते, दाणे, फातर, हाताक कितें मेळटा तें घेवन केस्तांवां, मारबडय. म्हातारी बायल धरून तरणाट्यां मेरेन 2-3 पिळग्यो जिवार उठल्यो.
वाळपय पुलिसांचो दोनूय पार्टीचेर FIR 3 जाणांक भितरूय उडयल्यात. थोड्यांनी आदींच जामीनूय घेतलो. पुलीस सध्या कॅमेराचेर कांयच उलयनात. विकास मारून गेले तो गुरु प्रवीणाचे हा प्रवीणान मारलो हे पाहिजे आठ जुलयाक जावपा आशिल्ले GCZMAची CZMP सुनावणी फुडें धुकलची म्हूण एक्टिविस्टांनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. कोविडाचे अरिश्ट तातूंत तिसरे ल्हाराचो भंय डेल्टा वेरियंटूय बादूंक शकता. वेल्यान पावसाचो सिजन लोकांचे चितात म्हूण एक्टिविस्टांचो सरकाराक उलो. एप्लिकेशन दिल्लें कलेक्टराक की जे जुलय 8 पब्लीक हियरींग जावपा आहा तें पोस्टपोन करचें म्हणून. कित्याक एक तरी जुलयान भरपूर पावस पडटा आनी दुसरी म्हणटा तें आतां पेंडेमीक चालू आहा आनी एक्सपर्ट म्हणटाय 3rd वेव येवपाचो आहा आनी डेल्टा प्लस वेरियंट डिटेक्ट जाला. सो ताका लागून लोकांचें लायफ धोक्यान घालपाक आनी शकता. सो तेन्ना रिक्वेस्ट केल्ले तेणी GCZMA लेटर बरयली आनी तांकां सांगलें की बाबा लोक हिंगा अशें म्हणटा म्हणून. पूण आजू पासून GCZMA कांय रिप्लाय ना. We had given a representation to the collector earlier on the 16th, and after that to revoke the NOC what she's given for the public hearing, the CZMP. Twice I came here, and she had not given me an audience. She was not allowing me to come inside and meet her regarding that. So today she has given us, she took us inside, but she is not ready to, she's saying no, everything is okay, I will handle everything, whatever, we'll maintain social distance, this and that. I told her, madam, it is not a crowd of 100. It is more than that. I said it is 2,000, 3,000, 4,000. You never know how many people will come there. Then she's telling me we'll keep social distance, everything, you all help. I said no, you won't be able to handle. You see the place now. In monsoon, you cannot have a meeting there. Then she said, you all approach the higher authority or whoever. You all go to the concerned authority. I don't have anything to say on that. फक्त आमकां सगळ्या लोकांची धास्ती आसा आनी हे जीवन आनी मरण हे पयले मुखेल आसा आनी कलेक्टराच्यान म्हणपाक जायना आपल्याक पावर ना. कलेक्टराक पावर आसा म्हणून GCZMA has asked South Goa collector for permission. Public places comes under whom? Collector is primarily responsible for people's safety, welfare and health. तुमकां अजून पडून वचूना लोकांचो बोवाळ हल्लाबल्लू जाला कित्याक आमकां धास्ती आसा. आमी जगपाक काय मरपाचें. शासन कोणा मेल्ले मनशाक. कोविडाचे परिस्थितीत वेळ प्रसंगाक लोकांक आदाराचो हात दिवपी कुमारजिवेचो वावुरपी समीर वळवयकार शेतकारांचे आदाराक पावलो. ताणें 6 माथाईश शेतकारांक फुकट सारें वाटलें. आदार केलो म्हूण शेतकार समिलाचे उपकारी. आमच्या संपूर्ण मतदारसंघात ज्यो 7 पंचायती आसा त्या 7 पंचायतींनी जे आमचे शेतकरी भाव भयणी आसा ती आपली जी कष्ट करता शेतार वयता तांच्या खातीर एक कितें तरी तांकां फर्टिलायझर मोफत म्हाजे तर्फे दिवचें अशें हांवें खंय तरी एक मनान विचार केलो. आनी मागीर हांव सविस्तर आमचे जे हांगा म्हजे मित्र मंडळी आसा तांचे कडेन
चर्चा करून एक ठरयलें की आज आमी हो कार्यक्रमाची सुरवात केल्ली आसा. मतदारसंघातलो कुमारजुंव मतदारसंघातली ही सुरवात जावन आसा. कारण सुरवात म्हणजे आमची ही गोलती आमची दिवाळेची 6 मातस पंचायतीच्यान मागीर आमी फुडें गोलती नावेली जावं इतर पंचायतींनी हो कार्यक्रम फुडें व्हरतले. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की शेतां खूब कडेन आसा. आमी खूब कडेन शेतां पळयता, पूण शेतान पीक रोवपी शेतां जी आसा ती आमकां हांगा खूब प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. पेडणेकारांचें आरोग्य म्हत्वाचें. पावसाच्या दिसांनी मलेरिया आनी डेंग्यू सारकेली दुयेंसां पातळची न्हय म्हूण मोगोचो पेडणेचो फुडारी प्रवीण आल्लेकारान पेडण्यां फॉगिंग सुरू केला. लोकांचो विचार करपाक सद्याचो आमदार बाबू आजगांवकार अपेसीत थारला म्हूण तो उलयला. कोरगांवच्यान सुरू केल्लें काम सगळ्या पेडण्यात जातलें म्हूण आल्लेकाराचें उतर. फॉगिंग मशीन हाडून आतां ह्या आख्ख्या पेडण्या तालुक्यान हांव करतलो. सो आतां स्टार्ट केला हांवें कोरगांवसून. आयसून हें स्टार्ट आहा. आनी समज आमी खंयसर पावोंक ना जाल्यार लोकांनी आमच्या फोनाचेर नाल्यार ऑफिसान फोन मारून आमकां सांगचें. आमी अवश्य तेंच्या सायडीक वयता. तुमी कामगार मेद दवरून सगळ्या गांवांनी कामगार ऑलरेडी दवरलेले आसा आनी मिशिनां आहा आमची. ती मिशिनां आमचे सगळ्या आख्ख्या पेडण्या तालुक्यान आसतले. आतां 3 मशिनां हाडलेली आहा. आनी हाचो मॉस्किटोंक लागून हे एकदां मारले काय तुका मॉस्किटो आनी रावचे ना तुका तुजे एरियेक. तेका लागून आमी ते हे केल्ले आहा. गेली एक नवीन आयडिया घेवन पेडणे मतदारसंघान आयल्या की कशें दिसता तुमकां एकंदरीत हो प्रकार? कितें आसा हे युनीक आयडियार येवपाक ताका तकली आसोंक जाय. जो आतां पेडण्यान आसा तो तकली नासलेलो मनीस आतां हांगा निवडून हाडलेलो 20 वर्सां. ताका तकली आहा जाल्यार तेणी युनीक हाडून दाखोवंक जाय आसलें. हांगासर पेडणेकारांक लागून तेणी अशें कांयच करून दाखोवंक ना. ते हांव करून दाखयता पळय तें. कोविडाचे परिस्थितीत गोंय क्रिकेट संघटनेचो गोंयकारांक आदाराचो हात. गरजूंक आदार जावचो म्हूण GCAन गोंयच्या वेगवेगळ्या क्लबांक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिले. मडगांवां रेल्वे स्टेशनार सरकाराची रॅपीड एंटीजन टेस्ट सर्वीस. रेल्वेन गोंयांत येतलो दर एक व्यक्ती स्टेशनाचेरूच रॅपीड एंटीजन टेस्ट करूंक शकता. गोंयभरच्यान कोवीड आदाराच्यो खबरो. आमी अशें पळयलेलें की ह्या टायमार इन दीस कोवीड टायम्स वेन the privileged are helping the less privileged, I think it was our duty also to do something for the society. So keeping this in mind, we have purchased these concentrators which we are going to give it out to many of the clubs around Goa. For example, at Vasco it's almost there are 13 clubs. So we have given 2 concentrators which can be distributed amongst them. पहिली म्हणजे जेन्ना कोविडचो भरपूर हें चलताली त्या टायमाक कॉन्सन्ट्रेटरचो प्रश्न लोकांक कळपाक लागलो. तेचेर ताणें शेवटी कॉन्सन्ट्रेटर जाय म्हणटा मार्केटांत पटकन मेळ्ळो. तेची हें करतकच गोवा क्रिकेटाचें एक डिसिजन घेतलें की 15-20 कॉन्सन्ट्रेटले मेळटा आनी ते सबंद गोंयांतले क्लब्स आसात तेंच्या थ्रू त्या गांवांत ते पावूंक शकता. आनी त्या सरकाराची मडगांव रेल्वे स्टेशनार एंटीजन टेस्ट सर्वीस. रेल्वेन गोंयांत येताल्या दरेकाची स्टेशनारूच तपासणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.